ओके आसा हेल्थ मातशी बरी आसा इम्प्रूव जाल्ली आसा शाराची हेल्थ इम्प्रूव जाल्या सो आतां आमी भायर सरता आतां फुडलें हें कितें तें फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन कितें फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन इतलोच आसतलो की जो 39A विरुद्ध आमी लढत दवरलेलो आसा हो आनीक नेटान वयतलो फुडें जे सरकारा कडेन आमी डिमांड केल्लो आसा की विधानसभे सेशनात हेजे 39A उलोवप जावचें आनी हें स्क्रॅप जावचें कारण आयज प्रत्येक जाणांचो म्हणल्यार तूं पळयता आसतलो आक्रोश इतलो निर्माण जाल्लो की सगळ्यांचो एकूच डिमांड आसलो की 39A स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून आनी ज्या परेन हो 39A स्क्रॅप जायना त्या परेन आमचो लढो चालू करतलो. ओके आतां एसेंब्लीन येतले पळय तेन्ना समज तर तुका जे रुलींग MLA जा तेंचो समज सपोर्ट मेळना आनी हें 39A समज स्क्रॅप जायना मागीर तुमचो कितें पळय तेजे फुडें हांवें त्या दिसाळी सांगलां की ही सुरवात आसा हें बॅटल फिल्ड आसा बॅटल फिल्ड फाल्यां वॉरान परिवर्तन जातलें आनी तें एक मोठ्या आंदोलनान वयतलें सो हांव परत सरकाराक सांगता आनी रुलींग आमदार जावं ऑपोजिशनाचे आमदार सगळे जे आमदार आसा तांकां सांगता आनी मागता की तुमी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय आमचे गोंयची भलायकी कितें आसा ही पयर पळोवपाक जाय आनी तें चिंतूनूच फुडें वचपाक जाय आनी तेन्नाच म्हाका दिसता गोंय हें बरें उरतलें आनी गोंय फुडल्या पिळगेक उरतलें. तुमकां दिसता सपोर्ट करतले कशें दिसता तुमकां? पळय आयज कितें आसा आयज सपोर्ट करना पासून लोक आयज लोकांचो प्रेशर तेंचेर आसतलो आनी हांव मागता लोकां कडेन न्ही गोंयकारा कडेन मागता की आपल्या आमदाराक तुमी धारेर धरपाची गरज आसा जेन्ना पर्यंत तुमी आमदारांक धारेर धरिना तेन्ना पर्यंत तांकां कांय पडचें ना ते आयज अशें आसा ते सुशेगाद आसा तुमी वचोन तांकां सांगपाक जाय मेसेज घालपाक जाय कॉल करपाक जाय आनी तांकां टॅग करपाक जाय प्रत्येक गोश्ट जी आसा ती 39A हितून येता तें सगळें तुमी जेन्ना सांगतले तेन्नाच ते जागे जातले ना ते जागे जावपाना. पूण आतां आमी पळयलें जेन्ना तुमचें हें एज्युकेशन काबार जालें तुवें बूक हडताल फाटीं गेलो पळय तेन्ना तुमचे थोडे पार्टीचे मेंबर म्हणपाक लागले विक्ट्री म्हणून विक्ट्री मेळली म्हणून पूण आमकां तरी दिसना ही विक्ट्री म्हणून इट इज ओन्ली हाफ बॅटल वन तर विक्ट्री अशें सेलिब्रेट करप कितल्या पासून सारकें? पळय कशें आसा आयज ही सुरवात आसा हांव म्हणटा ही सुरवात आसा हेजे फुडें खूब काम आमकां करपाक जाय आनी 39A न्हू अशे खुबशे जे गोंया खातीर हानिकारक कितें आसा तेज्या विरुद्धान काम आमकां करपाक जाय एक मोठें जें हें आसा सद्याक तरी तें 39A आसा आनी 39A विरुद्धान जेन्ना सुरवातीक पासून हांव विधानसभेन स्टार्टींग जेन्ना 39A अमेंडमेंट येयल्लें त्या दिसात हांवें सुरवात केल्ली की सांगपाक की हें विनाशकारक आसा आनी गोंयचो सर्वनाश हें करतले त्या टायमार जो मिनिस्टर आसा तेणें विधान केलें की तुका एकट्याकूच नाका म्हणून सो आयज तें खरें ठरलेलें आसा की ताका कितें दिसलां की हें कांय ना आनी आयज ताका कोण येवपाक जाय खरें म्हटल्यार आजून पर्यंत कोण येयना आनी फुडें कितें आसा तें लोकूच दाखयतले ताका. प्रायवेट बील तुमी केलेलें आसा? आमची 4 प्रायवेट मेंबर्स बील आसा एक द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील हें हेच्या पयलूय आमी घातलेलें आनी हें कित्याक लागून आसा आयज तुमी पळयता की गोंयची जमनी ज्यो आसा त्यो काबार जाता आनी ह्यो गोंयची जमनी फुडें उरपाक जाय म्हणून हें बील घातलेलें आनी हें बिलाचें आमी प्रत्येक वेळा आमी सांगलां पण खूब जाण त्या टायमार सपोर्ट करना हांव परत एकदां सगळ्या आमच्या आमदारां कडेन मागता की ह्या बिलाक सपोर्ट करचो जें करून आमचें सोबीत सुंदर गोंय जें आसा तें उरतलें. दुसरें जें बील आसा तें TCP अमेंडमेंट आसा ते TCP अमेंडमेंटानूय आमी 39A विशयान मांडलेलें आसा की तें स्क्रॅप करपाचें मांडलेलें आसा सो तेंय आमी अमेंडमेंट बील घातलेलें आसा सो हेंय बील हाडचें हेंय आमी स्पिकराकूय सांगलेलें आसा. तशेंच तिसरें जें आसा तें आमचें पंचायत राज एक्टान आमी थोडे अमेंडमेंट मागलेले आसा सो तेंय आमी बील घातलेलें आसा मेगा प्रोजेक्टाचे हितून दृश्टिकोनांतल्यान आसा. आनी चवथें जें बील आसा तें एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन आसा तितून खुबशे डिफरंट हें आसा सो तेंय बील घातलेलें आसा. अशीं 4 बिलां जीं गोंया खातीर आसा गोंयचे जे बरे पैकी फुडें व्हरपाक लागून आसा ताका लागून आसा आनी आनीक आमी बील इंट्रोड्यूस परत करपाचें आसा तें गेल्या विधानसभेन केल्लें तें म्हणजे द गोवा वॉटर कन्जर्वेशन बील हेंय आमी बील आतां घालतले. सो ऑपोजिशनाक तुमी सपोर्ट मागलेलो आहा ऑपोजिशन MLA आहा उरलेले सो आमदार तेंकडे तुमी सपोर्ट मागलेलो आमी सगळ्यां कडेन ऑपोजिशन रुलींग सगळ्यां कडेन सपोर्ट मागता की ह्या बिलां जीं आसा ही बिलां फक्त RG पक्षाची न्हू जावं म्हाजी एकट्याचीच न्हू ही बिलां जीं आसा तुमी मुद्दम पळोवची ही बिलां कशी कितें आसा आनी कितें ना हांवें त्या दिसा पासून BSc मिटिंगेकूय सांगलां की त्या मिटिंगेक सगळे पार्टी लिडर्स आसा त्या टायमार पासून सांगलां की तुमी ही बिलां पळोवची आनी कित्याक नाका तेंय तुमी बरोवन दिवचें कित्याक नाका ती समज तुमकां दिसता जाल्यार सो आमी तांकां सांगलां आनी तेंचे कडेन सपोर्टूय मागतले फुडें आमी तांकां मेलूय करतात सगळ्यांक बिलांचे बद्दल.
तुषार तुझी कशी हालत कशी आहे तुझी सद्याक हालत बरी आसा डॉक्टरान सांगला स्टेबल आहा हेल्दी आहा मातशें विकनस दिसता हांगा करून तशें देंवन तशें करून तो तुझं फायट आहा पळय तिची काबार जावना तुजी आतां गांवांत तुमचें कितें प्लॅन आहा हें म्हणजे हेजे फायट अजूनही काबार जावना कित्याक सस्पेन्शनाचें अशें आसता की फाल्यां केन्नाय येवंक शकता सो आमच्या गांवच्या लोकांनी ऑलरेडी ठरयलेलें आहा की समज जर केन्ना फुडाराक येयले आमचे गांव परते एकवटान लोक रावतले आनी जो लढो आहा पळय जो गव्हर्मेंट अगेन्स्ट करतले जे इन्व्हेस्टर डेव्हलपर आमच्या गांवांत जे डोंगर आहा ते काबार करूंक शकता तेंचे अगेन्स्ट सतत चालू आसतलो आनी एक गोश्ट तुमकां सांगूंक सोदता जो आमी पायन गांवच्यान जो ट्रायबल आमची जी विलेज आहा हे ट्रायबलाक राखपा लागून जी पर्यावरण जाणटे जे सांबाळून दवरलेले हे सांबाळपाक जे आमी लढो सुरवात केल्लो आयज तो गोंयभर पसरलेलो आहा आयज अशें दिसून येता की भुरगे जे आमचे तरणाटे खंय तरी गव्हर्मेंट जॉबाच्या आशेन खंयच्या बिरातीन फाटीं रावताले नाजाल्यार गव्हर्मेंटाच्या प्रेशरान फाटीं रावताले केसी घालीत म्हण फाटीं रावताले बायलो आमचे ज्यो 2000 आमचे कितें मेवता ना 1500 मेवता ते मेवचे ना म्हण फाटीं रावताले पूण जेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर पयले आमी अशें बरें दिसलें आमचे जिवाक तेन्ना सोशल मिडियाचेर पळयताले एक सोशल मिडिया सगळी हायजेक जालेली गोश्ट तुमकां हांव सगळ्यांक जे आमचे सोशल मिडिया आसा आमचे लोकल जावन नॅशनल लेवलाचे तुका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी जो हायलायट आमचो जो न्यूज केलो 39च्या अगेन्स्ट जो लढो आसलो तो हायलायट केलो तेकाच लागून प्रत्येक तरणाट्या मदीं हो न्यूज पावलो प्रत्येक बायले मदीं हो न्यूज पावलो प्रत्येक जाणट्या मदीं न्यूज पावलो आनी तेंची भितर जी भिरान आसा पळय ती पयस जाली आनी हे भिरान आमचो ध्येय आसलो आमचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब तशेंच आमचो आमदार गिरीश बोरकर हेकाच लागून आमची रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टी हेकाच लागून वावरताली इतली वर्सां जी भिरान आहा ती लोकां भितर पयस करची आनी जे गोंय आसा आमचे जाणट्यांनी जे सांबाळलें ते फुडें पिळगेक उरचें म्हणून